अबकी बार कोणाचं सरकार? काँग्रेस सरकार. बॉल्सांतले घातले पयशे ना बोळसा आमको हुंय रे बोळसांग घालपाक लोक कोणे बाबडे डोनेट कोता कित कोता तेजे प्रमाणे आमी इलेक्शन कोताय. तू आरजी भशेन उलोवपा लागला आता. वयत थिंगा भाशणाक सांगताय की हिंग एक साऊथ गोवा ऑफिस घातले हिंग एक आनी काणकोण हिंग 2 ऑफिस घातले म्हण ऑफिस घालून मगे 4 ऑफिस आय मरे आतां कॉन्स्टिट्युन्सीज कोताय पब्लीक मिटींग व्हडल्यो त्यो उलयता हांव मगे केप्यां कोना आय एम हॅपी विथ माय कित्याक मागीर कॉर्नर. बाबू आपोवन व्हरता तू खबर आसतली आपोवन वतूड. नमस्कार, येवकार तुमकां. काँग्रेस जेन्ना म्हणटा आपूण दक्षिण गोंय मतदारसंघ जिखता तेन्ना विरयेटो जिखतलो हेज्या फाटल्यान एक खंबीरपणान एक मनीस उबो आसा जो ताज्या फाटल्यान उबो रावला आनी कॅम्पेन सांबाळटा. तो म्हणजे एल्टॉन डिकोस्टा. आतां येतलो कोण पडटलो कोण ही वेगळी गजाल, कारण भाजपा म्हणटा पल्लवी तेंपो येता, आरजी म्हणटा आपलो कॅन्डिडेट येता, काँग्रेस म्हणटा विरयेटो येता. पुणून ह्या कॅम्पेन मॅनेजराच्या म्हणजे ह्या कॅम्पेनी फाटल्यान जो मनीस खंबीरपणान उबो रावला परत एकदा तो एल्टन डिकोस्टा. ताका मेळटले आनी जाणा जावन घेतले कॅम्पेन कशी चल्ला आनी तांचे व्यू पॉयंट एनालायसीसूय बी. सो आमचे बरोबर चलात हब एक्सप्रेस आनी हब एनकावंटर मिक्स म्हटलें आतां, कारण आमी खवटो होंडा आमचे ट्रॅवल पार्टनर्स आसात तांचे बायकार सून मेळपा वतले एल्टन डिकोस्टा. Hub Express Judgment 2024, powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. दक्षिण गोंयच्या बद्दल आमी उलयता आसतना खास करून एल्टन डिकोस्टाक मेळपा वता तेन्ना आमी एक गजाल याद दवरूंक जाय की ह्या मतदारसंघ सद्या वादग्रस्त जाल्लो आसा कांय कारणांक लागून. ताचें म्हत्वाचें एक कारण म्हणजे विरयेटो फर्नांडीस हांणी केल्लो स्टेटमेंट आनी ताचेर जो जालो तो वाद. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आनी ड्युअल सिटीजनशीप हो विशय सद्या येता आनी पंतप्रधानांनी सुद्दां आपल्या सभेन दक्षिण गोंय मतदारसंघा विशीं उल्लेख केलो आनी ताका लागून ही निवडणूक आनीकूय म्हत्वाची आनी सगळे लक्षवेधी म्हणटा तशी जाता. आमी सद्या आसा फातोर्डा मतदारसंघान आनी फातोर्डा मतदारसंघांतल्यान मातशे फुडें वचून एल्टन हांचे जो स्वताचें ऑफीस आसा थंय वतले, तांकां मेळटलें आनी तांच्या बरोबर मागीर मतदारसंघान वतले. ताचे पयलीं सांगपाची तुमकां एक गजाल म्हणजे आमी भोंवता पुराय गोंयभर डिओ स्कुटरीचेर आनी आमचे ट्रॅवल पार्टनर्स आसा खवटो होंडा, वन ऑफ द मोस्ट फ्युएल एफिशियंट बायक म्हटल्यार जाता, कांयच त्रास जायना. सो आमचे बरोबर रावात आनी आमकां बिफोर वी गो अहेड आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाका ऑन ऑल अवर प्लॅटफॉर्म्स आनी कॉमेंटूय मारा, बरे कॉमेंट मारा म्हणटकर आमकांय उमेद येतली. आनी आमी सद्या आसा एल्टन डिकोस्टा हांचे बरोबर. सद्या काँग्रेसचे जितले किंवा बाकीचे मुलाखती जाता ते आमच्या गाडयांनूच करचे पडटा, कारण ते इतले बिजी आसता तांचो वेळ मेळपाक डिफिकल्ट. देव बरें करूं. अबकी बार कोणाचो सरकार? काँग्रेस सरकार. हां शुअर. हय, सावथानूय बी नॉर्थानूय बी? दोन्ही सायडीन. नॉर्थान म्हणपा जाय म्हणून काय कॅल्क्युलेशन करून? कितें जाता नो वन हांव BJP म्हणा नो वन गोंया एटलिस्ट डीड नॉट एक्सपेक्ट हो जो प्रतिसाद वॉट यू से इंथुएजम लोकां मदीं आहा हो कोणें चिंतून हांव गोंयांत दिसती पडोंक म्हूण आफ्टर द डिफेक्शन ऑफ 8 MLAs काँग्रेसाचो. BJP तरी दिसोंकू ना, जनरल पब्लिकाकूय दिसना काँग्रेस इतलो मोमेंटम इतलो वाडयतलो ड्युरींग लोकसभा इलेक्शन्स. आनी म्हाका तरी लास्ट 2 वर्सां इलेक्शन उगडां आसा 2014 आनी 19 लोकसभा इलेक्शनां. आज जे भाशेन कॅम्पेनींग चालू आहा काँग्रेस पक्षाचें, बाकी पक्षांक उलयना, हें एश कोन्न नाशिल्लें. आनीक हो मोग जो लोकां गेलो जेन्ना कॅप्टन विरयाटो कॅन्डिडेट म्हूण डिक्लेअर जालो आनीक जेन्ना लोकां मदें भोंवपा लागलो, हो मोग म्हाका गोंयकारांचो चोवन चड करून सावथ गोवा उलयता हांव, हो मोग दिसती पडा तेजें दाखोवन दिता. वॉट आय एम टेलिंग यू, नॉर्थ आणि साऊथ, definitely it will happen. Congress will win.
हे लीड बीड सांगता तुमी काय तुमी बिलीव करना लीड बी सांगता? लीड एंड ऑफ द डे लोकांचेर हां कितली लीड मेळटली ती, बट डेफिनेटली लोकांन एक निर्णय गेला निश्चय केला की बाबा कॅप्टनाक आमी हे पाटी सावथ गोवा जिखोवन दितले. तशेंच जेन्ना काल हांव मार्शेला नॉर्था गेलो तो लोक चोयलो मिटिंगेक, म्हाका दिसलें वी आर लिटल बीट हाटलें काय म्हूण नॉर्था, बट कालची मिटींग आनी लोकां गेलो एक उमेद जे चोयली म्हाका स्वता डेफिनेटली आमगे एडवोकेट रमाकांत खाला वील वीन नॉर्थ गोवा. फ्रांसीस झार्दीन दिश्टी पडना सद्या. तूं आतां कॅम्पेन मॅनेजर म्हणून विचारता तुका, इन चार्ज ऑफ कॅम्पेन, तूं वचून मेळूना ताका? हांवें जायत मिटींग बाब फ्रांसीस हार्डिनाचो उल्लेखूय केला. फ्रांसीस हार्डिन म्हणटा एक टॉल लिडर, आनी हांवें तुका सांगिलां आतां बिफोर द इलेक्शन, बिफोर युअर इंटरव्यू फर्स्ट वॉट आय सेड 2019 14 म्हणटा उलयना 19 बाब फ्रांसीस हार्डिना जे भाशेन आपणा भाशेन जे काम केलां ते प्रमाणे तो जिखला. तेका लागून म्हणटा तुका हे पार्टी 24 जे इलेक्शन जाता हे भाशेन कॅम्पेनींग 19 जावना तरी सुद्दां बाब हार्डिन जिखिलो. ही हॅज इज ओन करिश्मा. तेणें घरा बसून लयत काम करपाक शकता, इतलो ताका लोक ताका कनेक्टेड आहा. सो करता काय करना तो? डेफिनेटली कोता. फिल्डार ना एक भाशण ना काय ना काय ना. ना तो तेका गेला तेजे बरे लोक येताय मेळपाक वयताय. सी तेगे एक डिफरंट वे आहा ती हार्डिनाची डिफरंट काम करपाची एक पद्दत आहा. सो ही इज वर्किंग ऑन हीज ओन वे हाव ही वॉन्ट्स टू वर्क, बिकॉज ही इज अ लॉयर काँग्रेस सोल्जर. कितले पाट काँग्रेसान ताका आमदारा टिकेट दिली, खासदारा टिकेट दिली. सो ही कॅनॉट डिनाय दॅट फॅक्ट. काँग्रेस इज देअर फॉर हिम अँड हार्डिन इज देअर विथ काँग्रेस. विरिएटोची जी सध्या कॉन्ट्रोवर्सी जाली पळय न्ही, इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाचेर हें केलें स्टेटमेंट केलो तेन्ना तूंय आशिल्लो स्टेजीचेर, ती नेगेटीव जातली? तूं नाशिल्लो, कुट्टोरी नाशिल्लो. कुत्तोरी न्हू, इट इज इन बेतालबाटी आय थिंक सो न्हू. बेनावलीम बेतालबाटी. हां, बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी मस्ट बी. तो तेजी नेगेटीव वतलेशें दिसना? ना सी ते कॉन्ट्रोवर्सी जावपा स्टेटमेंट न्हू, तो नेगेटिव्हिटी इज अ सेकंडरी थिंग. कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नाशिल्लोच, बट BJP हॅज ट्विस्टेड इट इन देअर ओन वे टू गेन बेनिफीट. बट हिंगा कळोन येयलें काँग्रेस ऑन कॅप्टन विराटो गोंयकारां बरो आहा वो BJP गोंयकारां बरो आहा ती. आनी तितून आनी एक पार्टी एक्सपोज जाली. फर्स्ट जेन्ना ट्वीट केलो स्टेटमेंट दिलो जे सदां लंडनकार आरजी सपोर्ट करता म्हणटा तेवूय एक्सपोज जाले. सो देवानी म्हाका हें दाखोवन दिलें की आरजीन आनी BJP गोंयकारां पासत आहा वो गोंयकारां पासत ना ती. कॅप्टन विराटो इज नॉट एट फॉल्ट. कॅप्टन स्टेटमेंट हॅज बीन ट्विस्टेड. ही मेंट टू से ऑफ ड्युअल सिटीजनशीप. तेणें सांगलें की इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आमचेर थोपलें म्हणून. ना ते तितलो पार्टू काडा. यू सी द होल स्पीच. होल स्पीचनूच म्हटलें ना थापले तेणें ही डिड नॉट mean to say that, but people have taken it in a different way. He didn't mean but it, he has but clarified. he We have officially we have clarified. Press note dila. We have made our stand clear. Congress has made our stand clear. See, that person cannot be phone di maka. So person who has served the nation for 27 years, 9 years now he is working for the welfare of Goa. He cannot be anti-national. अरे नॅशनलिजम कोणा शिकोवपा जाय? हे BJP जे लिडर सांगताय हेंगे नॅशनलिजम कितें आहा तें आनी गोंय इंडिया मोग आहा तो तेंका शिकोवपा जाय. कॅप्टन असो मनशा शिकोवपा गरज ना. हेणें आपणाले आज एक म्हाका स्वता जेन्ना कितें इशू जाता आमगे जेन्ना कितें प्रोटेस्ट जाता आमगे पुलीस चोय तुमी कितको नासताय ते. हो कारगिल वॉरां वचोन आपणागे जीव बलिदान म्हणजे जीव आहा तो देशा पासत दिवपा मुखार सरलो ना. तेणें म्हणपाक शकतालो आपण थिंग वचना बरें ना म्हणून. ही इज willingly gone to Kargil to sacrifice for the country. Votes also? Definitely he is a Kargil 100%. See, येसलो मुनीस म्हाका सुद्दां नो कॅन्डिडेट कोण तूं सोर कर मरे ताका. बाकी 2 कॅन्डिडेट 8 जाण कितें सावथ गोवा बाकी म्हणून ते हांव उलयना. हे तुगे आतां BJP आहा ते कॅन्डिडेट एंड सी देर इज अ वास्ट डिफरन्स बिटवीन द कॅन्डिडेट. You cannot, there is no comparison. I'll tell you, take this on record. There is no comparison between our candidate, Congress candidate, and the other party's candidate. There is no comparison. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B जैसे 9 मिनरल्स है, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस
घर घर में पंचामृत. आमी पयला युजली इलेक्शना टायमाचेर पार्टीचेर क्रिटिसायज करता पूण कॅन्डिडेटाचेरूय क्रिटिसायज करता पूण तुमी सावथ गोवान कोणूच पल्लवी देंपेचेर क्रिटिसायज करिना फॉर अ रिजन वॉट आय फील इज दॅट many of your leaders have some people have business interest with them post, some people are very close to them post, some people belong to the same community to that of them post. सगळी कनेक्शनां मातशी नेगेटीव जाता तशी ना म्हाका तरी दिसना सी वेन सी एक काणकोण पयर भाशणां येयलेलें फ्रेंडशीप सेपरेट पॉलिटिकली पार्टीचे आयडियोलॉजी सेपरेट वी आर फायटींग एज काँग्रेसमॅन विथ आर पार्टीज आयडियोलॉजी कळ्ळो तुका फ्रेंडशीप आनी समज तो तेन्ना तो राजकारणी न्हू तूं फ्रेंडशीप आनी पॉलिटिक्स एक कोतलो जाल्यार त्या मनशाक राजकारणी म्हणपाक येना तूं जेन्ना तूं एक अमके सर्टन पार्टी आहा यू हॅव टू स्टीक टू दॅट आयडियोलॉजी ऑफ दॅट पार्टी एंड यू हॅव टू सी वॉट दॅट पार्टी वील डू फॉर गोवन्स एंड इन इंडिया. पण आसा खुबशे जाणांचे बिझनेस इंट्रस्टूय आसा म्हणून आयकलां काँग्रेस लिडरांचे. म्हाका दिसना आसत बट एज तरी एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ सावथ गोवा काँग्रेस पार्टीन म्हाका नॉमिनेट केला हांव सगळे लिडरांक उलयलां. I have not seen any tesli inclination towards that other party or that other party's candidate. म्हाका तरी दिसना. वोटरांचे आसा सावथ गोंयच्या खुबशे ना जाणां. दे टेंड टू से दॅट फुटबॉल प्रमोट केलें अरे हांवें खाली भाशणाक चिंचोवन सांगलां प्लेयर आहल्यार खंयचोय क्लब बरो मुखार सरतलो डेफिनेटली द क्लब हॅज टू सपोर्ट द प्लेयर्स बट इट इज नॉट ओनली वन सायडेड एक हातीन ताळी वाजना सो दॅट कॅनॉट बी रिजन फॉर पीपल टू सपोर्ट द कॅन्डिडेट. सो ते इम्पॅक्ट जावचे ना काय. आय डोंट थिंक सो. म्हाका तें दिसना. बिझनेस इंट्रस्ट मायनिंग इंट्रस्ट काय ना कांयच ना. मायनिंग वय रे मायनिंग सगळ्यांचा फायद गेलो तर ह्याच मनशान मरे बिफोर मायनिंग कुड शट डावन ही इज द ओनली पर्सन हू सोल्ड हीज मायन्स टू वेदांता राईट. So that means whatever it is. So mining आज कोण सगळे गोंय आख्या मायनिंग काबार जावन स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान यांची सगळ्या नांव सांगिल्लें व्हड व्हड मनशांची मिनेरान म्हाका गोंय काबार केलें म्हूण लुटली म्हूण बट this is the only one I think so mine owners or mine company he did not तांकां व्हड लुकसाण जालां because before the mine could shut he had already sold his mine. सो मायनिंगा म्हाका स्वता लोक वयल्यान म्हटलो हे खबर आलो म्हणून मायनिंग केल्ल्यो आनी आमी सगळ्यांक हणाक आयले म्हणून. दुसरी गजाल म्हणजे आमी समज एंटायर आंकडे पळयले न्ही फिगर्स पळयले फाटले हेजे जाल्यार हो विशय हांवें गिरीश चोडणकराकूय विचारलेलो काल की तुमचे फोंडा तालुक्यान तुमकां लिडर ना तालुका थंय सगळे तुगेले जे वोट्स आसा पळय न्ही लास्ट इलेक्शन आतां फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी इटसेल्फ Ravi Naik was your leader last election. He's not there. Sudhin Davlikar was with you. He's not there. You mean to say 19? 19. Right. Subhash Shirodkar had just then crossed over to BJP. Okay, but still there was a Congress existing, and many people were there who were in shock, and there was sympathy wave towards Congress that time. या फावटी तशें दिसना. See, Congress party is not dependent on leaders. Congress party is dependent upon the workers. Congress मुनी जे मोगी आहे न्हू they make leaders. Leaders have not formed the party. This whole the Congress पयली आयडियोलॉजी जोय it was built by masses. आखो देशान ही काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीन देशा पासून जालें बलिदान केलां हेंगे पार्टीन कितें बलिदान केलें दाखय मरे तूं. सो leaders does not matter. Leaders come and go
but a party will remain loyal workers like we. वोट मारतना लिडर्स मॅटर्स. वोट बरें केन्ना ना हांवें तें सांगून तुका मोत मालो म्हूण लिडर जाले न्ही रे. आतां ते आपणा स्वार्था गेले जाल्यार यू कॅनॉट ब्लेम द पार्टी न्हू. पण हे बारीक सारीक न्ही, खूब वर्सां जाले लिडर आशिल्ले अशें न्ही. आय कॅनॉट से हू इज लिडर. ते डेफिनेशन हांव दिना कोण लिडर. लिडर म्हणटा कितें, लिडर म्हणटा आपणाल्या लोकां पासत काम करपाक ते मनशाक लिडर म्हणटाय. स्वार्था पासत काम करता ताका लिडर म्हणय. आज जे जालां डिफेक्शन जालां कोणा पासत जालां, स्वार्था पासत जालां वो लोकां पासत जालां. कितली डेव्हलपमेंट केलें ते 8 जाणांनी दाखोवया मरे आमकां. 8 जाण गेले ते कितले जाणांनी डेव्हलपमेंट थंय केलां. तुमकां लीड कशी काडटले तुमी? लोक हांव बरें वी हॅव आतां पोंडा म्हणटा राजेश इज देर हू वॉज अ एक्स आमगेलो राजेश वेरेकर. वेरेकर कॅन्डिडेट आहलो तो आहा. ही इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड. प्लस देर आर लॉट ऑफ वर्कर्स आनी यू मेन टू से अकॉर्डिंग टू देर आर ऑल्सो लिडर्स हू आर वर्किंग फॉर अस. मीन दे डोंट वॉन्ट टू कम इन ओपन बिकॉज BJP सन टू पार्टी लोकांना दबाव हाडपाची, तेंचेर मागीर केसीस घालपाच्यो, सगळे बाकी आहाय तेंगेले सोयऱ्यां बिऱ्यां घराको धाडपाचे. सो पीपल आर ऑल अवेअर एंड पीपल वॉन्ट दीस पार्टी टू गो. वाय? बिकॉज वॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सगळे आहलोलेंचे काँग्रेसान पयलीं जे रिजिमाक हे आज ना. पीपल वॉन्ट टू एक्सप्रेस युअर सेल्फ. म्हणजे हूंय हांव ताका आज सगळे टेन बंदी आहा. एक टायमार म्हाका दिसता खावपा जेवपा न्हेसपालूय ती बंदी ते सांगता ते आमकां करपा पडलें. So everyone knows about it, including a common man and businessman. So everyone wants this party to go so they can live in peace and harmony. This is very important. पण आता त्यांच्या हांकां इतली गर्दी जाता ती सभांक. गर्दी जाता म्हण जालें. अरे मगे केप्यां चोय मरे तूं JP नड्डा म्हण येयल्लो थिंगा केपें मार्केटांक हें नोट करून घे. जे केपें मार्केट म्युनिसिपल मार्केट थिंगा सॉरी गार्डन आहा थिंगा मॅक्झिमम 3 वा 4 लोक जाता. आनी तोय जाल्यार सारको गणपती दवरता ते गाडी. गणपती 3-4 ग्रावंडार रस्तो लयत बंद जाल्यार रे. JP नड्डा येयले तेन्ना थिंगाले लिडर आहलो तेम सांगलें 30,000 लोक हाडो म्हूण. खुंयसून 30,000 लोक गोड्डी जाले. दॅट मिन्स दॅट कॅन्डिडेट वील आतांचे सांग पळोवया नांव. खूंय आतां गर्दी जाता किंवा सपोर्ट गर्दी येताय. लोक चोवपा येताय, भाशण आयकपा येताय. कोण कितें गोळे कोणाकूय बाबा आनी कितें बरोपण आहा दिता म्हूण गोळे येता आसतलो. बट दॅट डज नॉट मीन दॅट मोत मारपा येता म्हूण तो. गोड्डी डजंट मीन मोत मारपा येता म्हूण. म्हणजे सभेक आयले लोक सगळे तांकां मत मारचे ना. येताय चोवपा येता, आयकपा येता भाशण. कितें जाता ते पार्टी ज्यो आहा तांकां ते जुमला सांगपाक भरपूर आर्ट आहा. सो ते वचोन जुमलाच आयकपा येताय टायमपास करपाक. आयकोन मागीर ते टायमपास जाता. बरें दिसता. ते वखदां तरी खुशाल जाता. लोक त्या वखदार केस खुशाल 15 लाख गेले. एक दीस बरो खुशाल जाला आपण एक 15 लाख मेळटले म्हूण. मागीर काबार मिटींग जाली काबार. तशें करून आयकपाकूच जाय लोक येता. टेम्पररी प्लेजर घेवपाक. टेम्पररी प्लेजर रायट वर्ड. सारको टेम्पररी प्लेजर घेवपाक तितलोच पुरतो प्लेजर तो. भाशण आयकपाचें बरें दिसलें सरकार हो इलेक्ट कोतलो म्हूण आयकपाचें वचपाचें. केपें कितली लीड दितात सांग तुजें सांग. कशी म्हगेलो विश्वास सामकी केपेकारांचेर आहा. पीपल नो लास्ट 2 years हांव लोकां बरें केश कोन्न रावला, केश कोन्न काम केलां. Though being in opposition, whatever was my duty and whatever I had to get from the government, I try to get it because it is my right. म्हणजे केपेकारां रायट हो. हांव ऑपोजिशन आहा म्हूण अशें ना की हांव केपें निग्लेक्ट जाता म्हूण. आय फॉट फॉर इट. वॉटेवर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर कितें आहा ते हेल्थ इश्यूज, एड्युकेशन हांवें झगोन हाडा. इतली वर्स जायना आहलोलें हांवें कोण हाडा. दॅट डज नॉट मीन दॅट सरकारान म्हजें फावर केलें म्हूण. इट वॉज आर रायट. केपेकार टॅक्स फारीक न्हय. लीड कितली मेळटली ते सांग. लीडाचेर हांव तुका सांगलां. हांवें सावथ गोवा तुका लीड सांगना न्हू. केपेची सांग. अरे हांवें तरी लीड म्हण जाल्यार थिंगा गेले ते फाटी रेट कितलो आहलो ती खबर आहा तुका पर वोट. ती डबल जावपाक शकता आतां. ती लीड सांगना हांव. डबल आतां जावची ना. आतां तुगेलो ना. तो ना जाल्यार पार्टी आनी चोय मरे कोण बसू दे. आमगे कॅन्डिडेटागे चोय मरे व्हॅल्यू आनी ऑपोजीट कॅन्डिडेटांगे व्हॅल्यू चोय मरे. तूं डायरेक्ट एलिगेशन करता की डेपो पयशे दितलो. हांवें मुळा पयशे मुळा. अरे हांवें मुळा एक्झॅक्ट कितें म्हणून हांव तुका सांगता डिफरन्स कितें आतां. हांवें पयशां केन्ना उलयलें ना सांग मरे. हांवें व्हॅल्यू चोय म्हणटा. डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ. हांवें म्हणला व्हॅल्यूचो फायदो कितें सांग. अरे तें आहा न्हय तशें लोकांक दिसता न्हय रे तें. सो हांव कित्याक ओपन दाखयतलो म्हगेलें कितें आहा तें. आय एम नॉट हॅविंग अ पब्लीक मिटींग वेर अदर कॉन्स्टिट्युन्सीज कोताय पब्लीक मिटींग व्हडल्यो त्यो उलयता. हांव म्हगे केप्यां कोना. आय एम हॅपी वीथ माय कॉर्नर. मागीर बाबा आपोवन व्हरता तांकां.
तूंय म्हणा विचारता हांव तुका. तूंय म्हणा तूं कितें बरोबर खबर आहा ना, ताका I was अरे यू आर सेइंग इट यू पुट इट ऑन रेकॉर्ड दॅट यू आर सेइंग इट आय हॅव नेवर सेड इट ओके आय हॅव आस्क्ड एल्टर you have said it. कित्याक पब्लीक सो तू खबर आसतली आपण वता म्हणून हे रिकॉर्डार येवपाक येतलेच आमी एडिट काय करना. हे आज कळ म्हाका लेटस्ट ओके म्हाका सांग बाबू कवळेकारा तिकेट मेळूं ना तुका मातशें बरें जालें केप्यां मातशी चड मतां येतली ना बाबूक तिकेट मेळ्ळी जाल्यार थोड्यांक दिसता आशिल्लें चड बाबा आमचो MP जावं तेवटेच म्हणून. मॅडम बरो सुगंधी येता. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्या गोळ्या दिवपाक विसरू नका. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? आता तुका या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. ना ना इट वॉज पार्टीज दे आर पार्टीज डिसिजन सो आय कॅनॉट से एनीथिंग. तुका फायदो कसो पॉलिटिकली वी आर स्पीकिंग. म्हाका फायदो आशिल्लो आनी तो नाशिल्लो पूण म्हाका फरक कांय पडना. ही इज नोवेर नो नाव ही जस्ट अ नॉर्मल पार्टी तेंगेलो वायस प्रेसिडेंट वॉट एवर इट इज. पॉलिटिकली आय हॅव नथींग टू डू विथ हिम. हाल तरी तो मेळ्ळी जाल्यार ही वूड हॅव ट्रायड आय वूड हॅव डन माय वे टू वीन काँग्रेस. तो BJP आतां एक पार्टीन दिलो ना पयलीं दिता म्हळ्यार मागीर दिलो ना. दॅट इज पार्टीज दे आर पार्टीज डिसिजन. तुका फरक पडपा नाशिल्लो. म्हाका कांय फरक पडना. तितलेच वोट्स तितले वोट मात फरक पडना. हांगा आतां म्हणटा परत की स्टेटमेंट येता की फुडलें इलेक्शन 27 म्हणसर इंडिया अलायन्स जातलें इंडिया अलायन्स कंटिन्यू उरतलें म्हणून. तुका दिसता कंटिन्यू उरतलें म्हणून. See, this decision is up to the center. ते आमगेले parties at the center leadership will take that. On alliance, I cannot comment anything because आशें अशें दिसता तुका आसल्या गोंयकारांक आनी इंडियेक देशाकूय बऱ्या पडलें. तेवटेन सिटां मागीर एकमेका बांद तेतून झगडी ना जातली but तुमची. so you have to sacrifice some way or the other. If you are seeing your personal interest, तेन्ना देश आनी खूंय कोण पार्टी मुखार वचपाना. When you see interest of the nation, definitely you have to compromise somewhere. What are your difficulties in campaigning सध्या? Campaigning is definitely Difficulty कितें जाला? difficulty is that after the 8th हें गेले आमकां we had to monitor every constituency where 8 defectors आमगे गेलो आय थिंग आनी but everyone was waiting for us to come to them. So when we just approached them, we were happy that all our party people were intact. ते लीडर गेले आसले लोकांक वयले ना. सो ते मातशें आमी इनिशियली एक मातशें त्रास जाले करपाक टू कोऑर्डिनेट विथ एवरी वन. एंड इन फॅक्ट एवरी वन वॉज हॅपी दॅट वी अप्रोच देम एंड तें जालें. दॅट इज सॉर्टेड आउट. जालें ओके सॉरी. सेकंड थिंग इज दॅट मातशें सी पार्टी दॅर इज पार्टी BJP थॉट हें फेर प्ले जावपाक नाका आशिल्लें म्हूण आमगे काँग्रेस पार्टीचे अकावंट सगळे सीज केले. आमकां कितले पयशे घालपाक लायले. सो दॅट इज वन पार्ट वी आर स्ट्रगलिंग टील नाव to get fund, like because like I'm not talking in terms of giving someone anything, but like I'm printing expenditure in meetings, all thing we are trying to from here and there party people have बॉल्सांतले घातले पयशे ना बोळासा आमकां हुंय रे बोळासा घालपाक लोक कोणे बाबडे डोनेट कोता कितें कोता तेजे प्रमाणे आमी इलेक्शन कोताय बोळासान तूं घालपाक आरजी भशेन उलोवपाक लागला आतां ना कोणे सी वी आर नॉट आस्किंग एनी वन पीपल फ्रॉम विलिंगली दे आर गिविंग अस ते आमडांगे बेस्ड यू कॅन टेक दी कॉल काय ना until and unless it is confidential. No, there is no confidential. In public figure, there is nothing called confidential. Public, we are open book मरे आम गेलो. Public स्ट्रॅटेजी गिरीश म्हणटा आमच्यो स्ट्रॅटेजी आहा खंय तेका लागून आमी दोनूय जिखतले आसा कितें स्ट्रॅटेजी पॉलिटिकली आसप आहा न्हू एवरी पार्टी हॅज. वॉट इज द स्ट्रॅटेजी ती तुका सांगा म्हणटा आनी वॉट इज द मिनींग सांगप स्ट्रॅटेजी आनी ते म्हणपाक कितें तरी. सो इज इट डिफिकल्ट ऑर इजियर कम्पेर्ड टू 2019? Now I think so it is not difficult. It is not difficult. We have आमगे high chances of because first amongst the 50% we won the election based on our candidate.
See, there is, again I'll tell you, no one can deny that Congress has given a Sadhu candidate who was not active. This Mogi nu local issue पर झगड़ो असले कैंडिडेट सोशल फिल्डान आहलो असले कैंडिडेट दिलना ओ आनी कसले बॅगेज हाडल्यान बॅगेज आहा तसले कैंडिडेट काय ना देर इज नो करप्शन चार्जीस वी हॅव गिवन अ व्हेरी क्लियर कैंडिडेट सो म्हाका दिसता गोंयकारान साऊथ गोवा आमगेल्या बिकॉज आय एम अ साऊथ गोवा कोऑर्डिनेटर हांव सांगता साऊथ गोवा लोकांक 1% लोय दुबाव दवरपा जायना मत माता सोणा चिंतपा जायना बाबा आमी एक कॅन्डिडेटा विराटोक मत माताय ते आमगे मत चुकत म्हूण ओ वेस्ट वयत म्हूण आय एम टेलिंग यू ऑल तुगे मध्यमान सांगूंक सोदता की कॅप्टना विराटा मत माते इज वोट not for Congress party, not for Captain Virato, Yuri, Elton, Amit. This vote is for your future generation to safeguard the interests of Goa and Goans. All these issues which are haunting Goans like double drinking, CRZ, coal, आमगे river, जो आमगे सेंटरान आपणा ताब्यान गेले all these issues, old Goa, आमगेलो bungalow आहा all these issues captain has fought for it. And if we don't vote for captain, I'm telling you, Goan, South Goa people are making a big mistake if they don't vote for captain. Because I'm seriously telling you, not because as I'm MLA of Congress or Congress or ek worker or Amdar Mund, I'm telling you genuinely from my heart, people have to look into, go to the conscience चिंताय मत मारता सोडा आमी कॅप्टना कित्या मत मारचें आनी दुसरे कॅन्डिडेटा कित्या मारचें न्हू म्हूण दिस इज अ जेन्युअन अपील टू ऑल माय साऊथ गोवा वोटर्स थिंक बिफोर यू ऑल वोट इट इज नॉट दॅट काँग्रेस इज टेलिंग यू टू वोट फॉर कॅप्टन तुगे कॉन्शियस हात घाल्यान तुवें बाबा कॅप्टना मत मारलें कॅप्टनान साऊथ गोवा कॅप्टन विराटन साऊथ गोवा पासत कित केलां आनी कित करपाक शकता आनी दुसरे कॅन्डिडेट कित करपाक शकता आनी कित केलें तें गोंयचे पासत हेज्या पयलीं हें तरी चिंतलें न्हू देर शूड बी नो डावट एब्सोल्युटली नो डावट इन साऊथ गोवा वोटर आहाय तांकां नो डावट दॅट दे शुडंट वोट फॉर कॅप्टन मोदीक वोट मारता म्हणटा ते मोदी मत वोट मोदी अरे आतां तुवें होर्डिंग्स चोयलें तुमी BJP doesn't have guts to portray their candidate on that hoardings mare. Expenditure might be one reason they might say. But all the hoardings you see, only Modi is portrayed there. Why not the candidate? Candidate दाखोवपा भिताई कॅन्डिडेटा हुंय यार दाखोय मरे एक फोटो आहले दाखोय मरे आमको पयस नाही म्हणटोरी आम होर्डिंग कर वॉट एवर इट इज अरे यू शुड नो योर कॅन्डिडेट फर्स्ट यू शुड नो रुपेश बाब तुका खबर आहा नो युअर प्रायम मिनिस्टर फर्स्ट Who is saying? म्हणटा कोण सांगता बीजेपी वाले म्हणटा बीजेपी सगळे भाशण दिवपा बरें आहाय तुका तुगे कॅन्डिडेट खबर ना जाल्यार तूं आनी मत कोणा मातो रे मोदी बरो वचून मेळटलो थिंगा अपॉयंटमेंट घेवन हिंगा आमगे युरी बाब म्हणटा अपॉयंटमेंट मेळपा 10 दीस वयता म्हण आमगे साऊथ गोवा कॅन्डिडेटा हांव म्हणटा अपॉयंटमेंट मेळपा 10 दीस वयतले मेळटो जाल्यार दॅट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क निवडून आयली जाल्यार वयत थिंगा भाशणाक सांगताय की हिंगा एक साऊथ गोवा ऑफिस घातले हिंगे आनी काणकोण हिंगे 2 ऑफिस घातली म्हण ऑफिस घालून मुगे 4 ऑफिस आहाय मरे ऑफिस घायली आनी कॅन्डिडेट पावना जाल्यार ओरता तितूंक ऑफिसान स्टाफा मत माताय ओ कॅन्डिडेटा मत माताय कॅन्डिडेट इज प्रायोरिटी यू शूड नो युअर कॅन्डिडेट फर्स्ट कॅन्डिडेट कोण तो खबर ना होल्डिंगाचे मोदी आहा अरे कॅन्डिडेट देर इज अ बिग पीपल ऑफ गोवा शूड आस्क द BJP पार्टी हू इज आर कॅन्डिडेट अरे होर्डिंग इतले तुमकां कोट्यान देश कोता BJP इज नोन फॉर इव्हेंट वॉट एवर इट इज बट वेर इज द कॅन्डिडेट वाय यू आर अफ्रेड ऑफ शोकेसिंग युअर तुमचे कॅन्डिडेट वोटिंगूय दिसती आमको बाबा तितली ना रे पयस म्हणटा तूं ना आमको देश करपाक ना वी रियली डोंट वी हॅव टोल्ड जनरली आ हाय कमांड पार्टीन सांगलो मरे प्रेस घेवन दॅट दे सी तेंगे फेर प्ले तुका सांगलें न्हू इट इज हॅव टू बी अ लेवल प्लेइंग तेंगे ना सो वी कॅनॉट अफोर्ड टू एंड पीपल ऑफ गोवा इन इंडिया नोज दॅट विजिबिलिटी ना तुमची आता वतनाकाचे विजिबिलिटी दाखोवप कॅन्डिडेटा खूंय आहा रे घालाय मरे कॅन्डिडेटा फोटो तेंगेल्या BJPल्या सो कॅन्डिडेट आसपा जाय म्हणटा तूं आनी चोय मरे ते कलर ऑफ दॅट होर्डिंग इट सेल्फ इज सारको दोळ्यार हें जाता मरे तेच तो आयडिया न्ही ते कितें रे तो आयडियार कितें रे Optics न्हू. तें तुवें रात सिग्नल चोय थिंगा ऑरेंज रेड म्हणजे डेंजर चलता न्हू चोयलें न्हू तो कलर चोय तुजो कलर फेवरेट न्ही तो म्हणून तूं करता ना रे मुगे कलरा परस ना रे थोड्यांक तो कलर आवडटा
तशें कांय ना तें तुजो फेवरेट लोक पीपल सी गोंयकार मरे वी आर लिटरसी आमगे भरपूर आहा गोंया आनी गोंय लोक जाणा कळ्ळें तुका वी आर नॉट फुल्स गोवन्स आर नॉट फुल्स एंड टू बी फुल्ड आनी हें दाखोवन दिलां आमगे केपकारान हांव सदां सांगता केपकारां लोकांनी गोंयच्या लोकांनी देख घेवची केपेंची इतले पयशे मनी पावर सगळे कोण एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर लयत तेमी घान आमचे फाटी लावन आमी जिखले ते जाल्यार 4,000 प्लस मतान जिखिले सो गोंयकार लोक म्हाका दिसता पिसना तेमी कितलेंय तरी भुलावपा केलें विथ ऑल देयर ट्रिक्स गोवन्स वील नॉट फॉल प्रे टू ऑल दीस गोवन्स विल नॉट वोट फॉर definitely will not vote for BJP. They will definitely vote for Congress because we have given a clear, clean candidate. That is very important. ओके देव बरें करूं आनी आमी ताका एक्चुअली एल्टन वतालो कॅम्पेनूय आसा ताजी आनी एक मुंजूय कोणाची तरी अटेंड करपाची आसा सो ताजे बरोबर आमी वता आनी ताणें वेळ दिलो म्हण देव बरें करूं सो ह्यो एल्टन डिकॉस्टा 100% शुअर की काँग्रेस कॅन्डिडेट येता आनी ह्या फावटी दे रिटेन द सीट तुमी पळयता द हब एक्सप्रेस ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanews.com तूं आमी पळयता काय ना का वेळ बी ना तुका ना चोयता डेफिनेटली तुगे प्रोग्राम चोयना म्हणोवपा आतां चोयता बिकॉज यू गेट डन रियल कोर इश्यूज डेफिनेटली थँक्यू काय टायमान तुका राग बी घेताय आसतलो मातशें आमचे हेजे राग पार्ट ऑफ ह्युमन टेंडन्सी Part of- राग येवपाचो राग ना राग येना जाल्यार मनीस नॉर्मल न्हू मरे राग मोग म्हणटे आसोंक जाय नाल्यार केस जाता नॉर्मल न्हू जालो मनीस बरें करूं पळयत रावात गोवा न्यूज